नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आयची मार्केट अपडेट. आयच्या ट्रेडिंग सेशनात परत एक फावट भारताच्या स्ट्रॉंग अर्थव्यवस्थेचेर इन्व्हेस्टरांनी विश्वास दाखयलो. निफ्टीन आयच्या सेशनात नवो लायफ टायम हाय टच केलो जाल्यार सेन्सेक्स 320 पॉयंट चढून पॉझिटिव्ह बंद जालो. बुल रनातले मार्केट शुक्रारा पॉझिटिव्ह उक्ते जावन बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह लेवलार बंद जाले. निफ्टी 20,156 पॉझिटिव्ह उक्ते जावन 20,129 मेरेन लो वचून निफ्टीन 20,222 नव्या हायचेर पावल मारले आणि निमाणे 20,192 बंद जाले. सुमार 70 पॉयंट पॉझिटिव्ह. सेन्सेक्स 67,659 पॉझिटिव्ह उक्ते जावन 67,838 बंद. सेन्सेक्सान 67,927 नवो हाय गाठलो. आयच्या टॉप गेनर्सात बजाज ऑटो कंपनीचो शेअर सुमार 6.5% चढलो. हिरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा अँड महिंद्रा, HCL टेक, भारती एअरटेल, SBI लाईफ आणि टाटा मोटर्स कंपनीचे शेअर सप्तकाच्या निमाण्या ट्रेडिंग सेशनात टॉप गेनर्स थारले. निफ्टी 50च्या टॉप लुजर्सात क्रूड ऑयलाचो प्रेस वाडिल्ल्याचो धपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीक बसलो आणि BPCL टॉप लुजर्सात सगळ्यांत फुडें पावलो. हिंदुस्तान युनिलिव्हर, एशियन पेंट, टाटा कन्झ्युमर, बजाज फायनान्स, ONGC आणि NTPC कंपनीचे शेअर आज पडले. आजच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉईंट थारलो मजगाव डॉक. कंपनीचो शेअर 2,105 रुपयाचेर उक्तो जावन 2,290 मेरेन पावलो. 8% वयर जंप. ताचे उपरांत हेर शिपिंग आणि डॉकयार्ड संबंधित शेअरूय वाडले. आत्मनिर्भर डिफेन्स थीम अजूनय शेअर मार्केटात तेजीत. भारत फोर्ज कंपनीचो शेअर वाडलो जाल्यार BEML कंपनीक नवी डिफेन्स सेक्टरांतल्यान मोठी ऑर्डर मेळपाची शक्यताय आशिल्ल्यान शेअर चडलो. आयज ऑयल इंडिया कंपनीचो शेअर बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह आशिल्लो. कंपनीन 2040 मेरेन नेट झिरोचो सरकाराचो संकल्प पुराय करपा खातीर 8,000 कोटी रुपया मोडून 2G इथेनॉल प्लांट घालपाचें थारायला. नेट झिरो खातीर 25,000 कोटींचो बजेट. अशोक लेलँड कंपनीन उत्तर प्रदेशात 1,000 कोटी रुपया मोडून उत्तर प्रदेशातलो आपलो पयलो प्लांट उबारपाचें थारायला. आयज इन्फोसिस कंपनीचो शेअर बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह उक्तो जालो. कंपनीन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सर्विसे खातीर $1.5 बिलियन कॉन्ट्रॅक्ट केले. चिल्लर स्टॉक आणि लॉसान चलपी कंपनी वोडाफोन आयडियाचो शेअर आज सुमार 7-7.5% चढलो. ITC कंपनीन मॅनकाइंड फार्मा ग्रुपाची कंपनी मॅनकाइंड ॲग्रीटेक कंपनी वांगडा ITCन आपल्या ॲग्री डिव्हिजना वांगडा कबलात केल्या. भारतीय शेतकार कम्युनिटीक टेक्नॉलॉजी आणि हाय लेवल सस्टेनेबल सोल्युशन दिवपा खातीर मजत जातली म्हूण ITC म्हणटा. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया रोखडेच नव्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.